सोमारा राती नागरी पुरवण खात्याच्या भरारी पथकान सांकवाळे वेर्णा घाल्ल्या धाडीत गॅस सिलिंडरांचो काळो बाजार उक्ताडार आयला। भरारी पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी 1023 गॅस सिलिंडर जप्त केले। तातूंतलेच 132 कमी वजनांचे सिलिंडर जप्त केल्यात। हे गॅस सिलिंडर वरपी 7 ट्रक जप्त करून तिगांक अटक केल्ल्याचे कळटा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरांतलो गॅस काढून दुसऱ्या सिलिंडरात भरून दुपेटीन विकताले खंय। नागरी पुरवण खात्याची धडक कारवाय। सांकवाळ वेर्णा मुख्य रस्त्यापासून 400 मीटराच्या अंतराचेर बेकायदेशीर गॅस सिलिंडराचो काळो बाजार चलिल्ल्याची खबर नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या कानार पडिल्ली। हो प्रकार कितल्या दिसासावन सुरू आशिल्लो ताची चौकशी करताले। घरगुती काय व्यावसायिक वापरा खातीर ह्या सिलिंडरांचो वापर करताले काय हे विशीं चौकशी सुरू आसा। भरिल्ल्या सिलिंडरांतलो गॅस काढून रिकाम्या सिलिंडरात भरून हे सिलिंडर दुपेटीन विकप सुरू आशिल्ले। या वेळार काय गॅस सिलिंडर कमी वजनाचे म्हळ्यार 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो वजन कमी आशिल्ल्याचे दिसून आयले। या प्रकरणाचो फुडलो तपास आता दक्षिण गोंय जिल्हो अधिकारी, पुलीस तशेंच नागरी पुरवण खात्याचे अधिकारी करतले। गॅस सिलिंडराचो काळो बाजार आता सध्या उक्ताडार आयला। तो म्हटल्यार सांकवाळ वेर्णा हांगासर सिव्हिल सप्लायचे पथकांनी 7 ट्रक धरून तांच्यांनी 1023 सिलिंडर जप्त केलेले आसा। तातूंतले 283 सिलिंडर तांच्यांनी तांची तपासणी केल्या आनी तातूंतले 132 जे सिलिंडर आसा ते कमी वजनाचे तांकां सांपडलेले आसा। ही जी आसा ती सांकवाळ वेर्णा हांगासर घडणूक घडली आणि सिव्हिल सप्लायचे पथकांनी हे 7 ट्रक धरून तांचे 1023 जे सिलिंडर गॅस सिलिंडर आसा ते जप्त केलेले आसा। हो जो काळो बाजार आसा तो घरगुती आणि व्यावसायिक जे सिलिंडर आसा तातूंतली गॅस काढून ते दुसरे सिलिंडरांनी गॅस भरताले आणि दुप्पट अशी रेट लावन ते वेगवेगळ्या हांगासर सप्लाय करताले। तांकां सांकवाळ वेर्णा हांगासर सध्या धरले आणि 1023 सिलिंडर गॅस सिलिंडर जे आसा ते जप्त केलेले आसा। मजगती हे विशीं पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल जाल्याच, पूण नागरी पुरवण खात्या वतीनूय खर कारवाय ही जातलीच म्हणून नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री रवी नायक सांगता। डिपार्टमेंट जे आसा आमचे आनी हे गॅस सिलिंडर हे गॅस सिलिंडराचे गॅस काढून खाली अर्धे करून दुसऱ्या दिताले आपलो दुसरे दिवताले अशें घेन आशिल्ले। ते घेन आतां सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान धरलेले आसा आनी तेजी फुडली कारवाय जातली। हे आसा पण लोकांक कितें इतले वर्स हें करताले ते सांपडले आतां आनी फुडें लोकांक गॅस म्हाका दिसता फूल मेळटलो। सो आतां पर्यंत हे म्हाका दिसता जो आमी 14 kg सिलिंडर जो म्हणटालो तो कमी येतालो लोकांक हे कमी करताले ते काडटाले कंपनी बरें जाले, पूण हे म्हणजे अशे जे एजंट आसा हे एजंट काडटाले मदीं अर्दे आनी दुसरो सिलिंडर घालताले। तेंचेर कडक कारवाई आनी इन्क्वायरी कर चालू आसा। सिव्हिल डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी चालू एफआयआर बी रजिस्टर जाली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।